जेन्ना किमो कॅन्सराचो पेशंट हांव जेन्ना 3rd स्टेजीचो नॉन हॉडकिन लिम्फोमा म्हाका जाल्लो त्या स्टेजीर किमो घेता तेन्ना म्हाका ह्या 8व्या किमोचेर हांगा एटॅक केलो अभिजीत देसाय आनी केस अजून सुद्दां चलता। आयज अनेक फावटी ह्याच अभिजीत देसायान एटॅक केल्लो आसा आपल्या जे भाडोत्री गुंडा म्हणटा आमी तांकां घेवन। सो हांवें दाखोवपाक सोदता की अमित नायकाचेर एटॅक कित्याक जालो। अमित नायकाचेर एटॅक जावपाचें कारण इतलेंच, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना हो घोटाळो सादारण 9 कोटी 70 लाखाचो 4 पंचायत क्षेत्राक 4 गांवांक हांवें उजवाडाक हाडिल्लो आनी ह्या हितूक नेत्रावळी पंचायतीचो विचुंद्रेचो गांव ज्या जाग्यार गुंडा वर्ग हो बीजेपीचो मेंबर पळय जेणे मेंबरशीप घेतले आनी सुभाष फळदेसायचो निकटवर्ती, कित्याक बर्थडेच्या दिसाक हो मनीस सुभाष फळदेसायच्या फाटल्यान आसा आनी हो जो टायम गुंडा वर्गाक 2 म्हयने दिले आपल्या गांवाक एक 400-450 लोकांच्या वस्तीक, जेन्ना 2 कोटी 40 लाख इतलो एमावंट पास जाता आनी एमावंट एक्झिक्यूट करपाचो पावर वॉटरशेडीची कमिटी म्हळ्यार सरपंचाक पावर आसता, पूण वॉटरशेडीची कमिटी बोगस रितीन ग्रामसभा घेवन बोगस रितीन सगळी एक्झिक्यूट केली आनी पयशांचें लेनदेन सुरवात केलें। त्या भितर गुंडा वर्गाची घरकान बोगस रितीन आपले घरांतलोच बोगस नंबर दाखोवन पयशे घेतले, गुंडा वर्गान घेतले आनी बाकीचे इतर गव्हर्मेंट सर्वंटांक पयशे दिले आनी बोगस रितीन ही कमिटी तेणें घडोवन हाडून पयर पोलीस रिपोर्ट एक आयलो तितूंत जो जेडीओ आसा तो क्लीन चीट दिता कोणाक गुंडा वर्गाक, पूण जेन्ना आमी जेडीओचें नांव हितूंत इनवॉल्व केलें आनी गुंडा वर्गाचे घेतले आनी सेक्रेटरीचे घेतले आनी कंप्लेन अनेक फावटी अमित नायकान लेटस्ट कंप्लेन ही 9/6/2024 लॉन्च केली आनी ह्या कारणान हो एटॅक जाल्लो आसा। कित्याक हितूंत भितर सगळे पुरावे आमी सबमीट केल्ले आसा आनी ही फायल 9 कोटी 70 लाखाची 4 पंचायतीच्या वाड्याचे जे पयशांचे लेनदेन जाल्या तितूंत भितर डायरेक्टरान जे ऑर्डरी पास केल्या जे एसेटलेस मनशाक मेळपाक जाय, गरीब मनशाक मेळपाक जाय, हे पयशे आपल्या फेवरेबल मनशाक आनी पयशकार मनशाक हितूंत गरीब जो सेक्टर आसा तांकां वगडायल्ले आसा। ह्या खातीर हो कालचो एटॅक जाला। ज्या वेळाचेर अमित नायकाचे एटॅक जाता आनी अमित नायक हो आमकां म्हणटा की आपल्याचेर अभिजीत देसाय आनी राजेश गांवकर हाणें एटॅक केलो। एखादे वेळ ताका खबर नासतली हे षडयंत्र आसता आसतना हांव तें षडयंत्र म्हणटा की बाबा राजेश गांवकारागेर काल गणपती आसलो हेची तेणें चांचपणी करपाक आसली। काल ज्या वेळाचेर तेजे इन्सिडेंट घडलो त्या वेळाचेर म्हाज्या घरांत गणपती आसा, म्हाज्या घरांत आरती चालू आसा किंवा एखादे वेळ म्हाज्या माथ्यार गणपती आसपाक शकता, अशा वेळाचेर आमी थंय वचोन तेजेर हल्लो करप आनी हें कशें शक्य आसा, म्हणजे हें एक बेबनाव करपाचो प्रयत्न जावन आसा। आनी अभिजीत देसाय आनी राजेश गांवकर हे खंय हांगा एक जावपाचो प्रश्न येता। आमी एक खंयच्या वेगळे पार्टीचे, अभिजीत म्हणटा आपो पार्टीचो, आमी राजेश गांवकर म्हणटा हेजो भारतीय जनता पक्षाचे। आनी राजेश गांवकाराचेर तेणी आरोप करता आसतना तेणी पयलीं हें करपाक जाय। हांव सगळ्यां कडेन मागता, आतां आमच्या देशान सांगले कडेन आसा की पुलिसांनी हेजी सखोल चवकशी जावची, कारण तेणें हें बी मेन्शन केले कडेन आसा की आपल्याक खंय तरी राजेशान धमकी दिली। बाबा राजेशान ताका धमकी दिवपा फाटलो उद्देश कितें? मागीर तेका हांव ह्या मनशाक फाटले 35 वर्सां वळखता। बाबा आमी कितें वायटपण आसा, हांव तेगे कितें पयशे चोरले काय कितें चेक बाउन्स केला काय खंय टुर्नामेंट खेळना आसतना दवरून कितें तेगे पयशे दिले नासतना रावले, अशें वेगवेगळे तेणें सगळें मुखार मांडचें आनी तेजे नंतर आरोप करचे। बाबा खरेंच बाबा हो राजेशाचें आमी वायटपण आसा कितें? बाबा राजेश तुका धमकी कित्याक दितलो? राजेशा घरा कडेन मिटींग जावन हे ठराव घेतलो गेलो। हांव जनरल सेक्रेटरी आसले कारणान एक तर आमचे माननीय मंत्र्याच्या घरा कडेन एक मिटींग जातात किंवा म्हाजें घर लागीं आसले कारणान म्हाज्या घरा कडेन म्हयन्यांतल्यान एक 2-4-5 मिटींग आमी घरा कडेन पक्षाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जातात। हे जर तसो न्हू की आमी खंय तरी कोणाक मारपाचें षडयंत्र करपाक, आनी तुका मारपा खातीर म्हाका हांगा प्रश्नच येना, आमी कितूय दाखोवन दिवचें। फाटल्या कित्येक वर्सांक आतां तो आमचेर आरोप करता, आमचेर व्हिडिओ घालता, आमी तेजे केन्ना तोंडाक लागलो ना, कारण सांग्यावयलेच न्हू सगळे जनतेक खबर आसा अमित नायक हो व्यक्तिमत्व कितें म्हणटे, पूण आमी तेजेर खंय घाणीक फातर मारून आंगार घेवपाचो प्रयत्न आमी करूना। पूण आयज जें घडले कडेन आसा तो उगड आमचेर आरोप करता की ह्या षडयंत्रा भितर, ह्या अपघाता भितर राजेश गांवकाराचो हात आसा। पूण बाबा कसो हात आसा तेणी हें सिद्ध करून दिवचें। आतां इन्सिडेंट जाले त्या वेळाचेर हांव तेजेर थोडेफार उलयतां, जो हांवें व्हिडिओ आयकला त्या प्रमाणे हांव उलोवपाक सोदतां। एक खंयची तरी गाडी येता, ताका आड घालता आनी ती गाडी ताका मारतात। म्हणजे गाडी जेन्ना आमी बी ड्रायव्हर गाडी जेन्ना अकस्मात ब्रेक मारता त्या गाडयेचे थंय जर कितें तरी चाको ना कितें ब्रेकाचो मार्क आसपा जाय, ती गाडी वेवस्थीत येता थंय पार्क केले कडेन आसा। बट तेजे नंतर ते कोण तरी मारेकलो आहा ते थंय देंवतात। पयलीं म्हणलें आमी मारला, म्हणजे कोण मारेकलो आसता थंय मारतले जाल्यार हो खंय तरी पळोवन गेलो नंतर तो झाडांतल्यान पळोवन वयता।
परत तो कोण तरी त्या रानाकच कोण तरी मोटरसायकलीन मेळटा. जर कोणा आपल्या जर जिवाची भंय आसा तो आखांतान कोण तरी खंय तरी घरा कडेन वचून सेफ रावपाचो एक प्रयत्न करता आसलो. पूण हो खंय तरी परत एक फावट स्टेटमेंट करता की आपूण ती गाडये वयल्यान खंय तरी खोल उडी सायडीक उडी मारली आनी तेच नंतर खंय सकयल दरी भितर म्हणजे पाटां भितर उडी मारली आनी आपूण खंय तरी लोकांच्या घरा कडेन चलत 2 किलोमिटर गेलो. जाल्यार दुसरे सायडीच्यान तेगे एक स्टेटमेंट येता की अमित नायकाक हे मारी करून खंय गाडयांत भरून व्हेलो आनी खंय तरी घेवन गेले. म्हणजे हें कितले पर्यंत खरें आनी तथ्य आसा हितून भितर हें सगळें सखोल चवकशी हांव ह्या व्हिडिओ प्रसार माध्यमांतल्यान हांव सगळें सांगपाक सोदतां की हेजी सखोल चवकशी जावची आनी हेजेर ही जी गाडी आसा तेगे ती गाडी पार्क केली आसा म्हणजे ती तोडफोड जाल्ली जी गाडी आसा ती गाडी फाटली 2-4 वर्सां आमकां पयलींच नासली. बाबा ती गाडी खंय आसा कितें आसा तो खंय तरी तेगे दुसरे गाडयेन भोंवतालो किंवा ते भाड्या गाडयेन भोंवतालो आमकां खबर ना. पूण नेमकी ह्याच दिसाक गाडी थंय येता आनी दुसऱ्याली गाडी फोडपाची हें करून आपली गाडी फोडून घेवप म्हणजे हितून कितें तरी वेगळेपण आसा बेबनाव करपाचो